2022 थिंगेले गोवा असेंब्ली इलेक्शनाक थिंगे प्रिडिक्शन चलता ते कितें आनी आतां कितें जालां ना ते जालें न्ही 2022 पण आमचे ताजे खूब भासाभाशी जाताली ना अशी न्ही हांवें प्रिडिक्शन चालू आसतालें आय वॉज ऑलवेज थिंकिंग दॅट BJP वील वीन आसता न्ही तें आपल्याले कोणाकय आपूण वीन जातलो जायना जाल्यार पसून आसताच म्हळ्यार आय हॅव टू बी पॉझिटिव्ह यू कॅनॉट से ना आमी जिखना जाल्यार आमी कित्याक इलेक्शनाक उबे करता आशिल्ले सो वी वर ऑलवेज पॉझिटिव्ह बट वॉट आय फेल्ट इन आफ्टर दॅट 22 इलेक्शन प्लेन बॉक्स जावं हेंच्यांनी जें प्रिडिक्शन करता ताका कॅल्क्युलेशन सायंटिफीक एज वेल एज ग्रावंड रियलिटी आसा आनी तें फेल केन्नाय वचना तातूंत दुबावूच ना That is what I felt from 2022 and from there तागे ते prediction चालू आसा I think the exit poll जी आसा पळय all over India which are also nullified by prediction of Anthony. No, but कितें हा बापा 2022 म्हाका उगड आसा तुका हांवें सांगलेली सास्टिनली 8 सिटांतली 7 सिटां तुका हांवें सांगलेली तितली बरोबर स्ट्रायक रेट वॉज ऑलमोस्ट 100%. सामकें तातूंत दुबावूच ना एकूच चुकोंक ना म्हाजी. ओके इवन द पोल इवन द amount of number of votes different पासून सांगलेले ताका votes different 1-2 votes अशी कशी स्प्लिट जातली आणि स्पेशली वेन इट केम टू वेली ताका इन एडवान्स वोट्स बरोवन दिलेले ताणी तेजे फार्मासीच्या डायरीच्या बुकाचेर बरयलेली वोट्स काँग्रेसाक किती पडली आम आदमी कितू पडली आरजी कितू पडली BJP कितू पडली एवरेज विथ so it was so calculative. I don't know. It is I don't know whether day and night he's now thinking on that only काय म्हणून तुमगे अशें कोण तुमगेले 2024 लोकसभा इलेक्शनाचे प्रिडिक्शन आसलेले तेजे वयल्यान तुमकां कितें सांगपाक सोदताय तुम दोगांयनी नाही बी तशेंच इनफॅक्ट हांव म्हणटालो की BJP आनी दोनी कडेन येतले बट in fact it was a tough fight in South Goa but somehow Anthony get prediction केल्ले ताणी बाजी मारली प्रेडिक्शन म्हळ्यार ताणे मुगोळ विचारलेले काँग्रेस जिखता BJP जिखता काय म्हणून साऊथ गोवा आनी हांवें म्हणलें ना काँग्रेस जिखता इतल्यान हो म्हणूंक लागलो बेस काँग्रेस जिखता म्हणनाका वोट सांग कितले आनी दॅट टायम आय रिमेंबर्ड आय टोल्ड हिम हो सारको BJPचो डाय हार्ड इज अ BJP कार्यकर्ता एंड अ लीडर इन वेली constituency and I am like a non-BJP but still ताका हांवें इवन वोट्स मागता म्हण ताका वोट्स दिले आनी म्हणले अराउंड 12,000 to 15,000 वोट्सांचे डिफरन्स येतले बरोबर आनी चॅलेंज करूंक आमी दोगांय बराबर कावंटिंगा केले 7 वरांचेर मडगांवां आनी कावंटिंग जावन स्टार्ट जाले आफ्टर 10:30 4,000 6,000 डिफरन्स मेळपाक लागले आणि बाय 11:30 or 12 o'clock म्हाका दिसता कितें 12,000 कितले डिफरन्स जाले आणि दॅट इवन काउंटिंग वॉज ऑलमोस्ट ऑन द बुल जाय म्हणटा ते भाशेन जाले इट वॉज लायक बाय गॉड्स ग्रेस आणि पापा ओज मी डिनर पण BJP पिड्यार जालो म्हण तेणे म्हाका ते डिनरूय दिवंक ना आणि नॉट पापा तूं कितें सांगपाक सोदिता आतां 2020 आतां डेल्ली इलेक्शन जालें तेजे वयल्यान कितें सांगपाक सोदिता तुम आतां 10 दीस पयलीं पासून तुम भासाभास केल्ली की कितें रिजल्ट येतलो आनी आतां कितें रिजल्ट येतलो एक्चुअली काल पासून आमचें डिस्कशन जालां पापा मुगोळे विचारतालो हे फावटी तुका दिल्लीच कितें दिसता काय म्हूण एक्चुअली आय डोंट डू सो मच एक इंट्युशन कशें काल डिस्कशन जालें काल डिस्कशन जालें ऑफकोर्स बाय द इलेक्शन पोल्स आमकां चान्सेस दिसताले की BJP येतली म्हणून बट येतली जाली पण ह्या ब्रेन बॉक्सान कितें करता म्हणून कांय खबर ना एक्झॅक्ट ताणें सांगून दिलें की 43-44 BJP येता अँड 2022 आय सेड 24 वॉट एवर इट इज एक दोन अशें पण अशें आय डोंट नो वॉट इट डज किती कॅल्क्युलेशन करता किती ताजी थियरी काय कोण तो भविष्यवाणी करता काय म्हणून काय खबर ना बेसिकली 10 दीस पहिले तुका सांगलेले आहे BJP जिखतलो बट स्टील काल जी एक्झिट पोला उपरांत हांवें जेन्ना तुकडे डिस्कशन केलें तेन्ना पासून तुका म्हणलां एवरेज 24 सीट्स फॉर आम आदमी पार्टी अँड ऑलमोस्ट डबल सीट्स फॉर BJP म्हणून आणि 44 to 47 म्हणले तुका
+2 3 बरोबर. आणि काँग्रेसीक येयल्यार कितले उरलेले एक येयल्यार म्हणलेले तुका येयली जाल्यार 1 सीट मे काँग्रेस गेट बट थिंग्स बाय गॉड्स ग्रेस फॉर पापा बिकॉज बीजेपी wins with Papa is full smile. Yeah. Anyhow, but it is good that brain boxात तसो मनीस आमचे असोलना वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसून खूब बरें नॉट ओनली इन इलेक्शन बट इन ऑल सोशल एक्टिविटीज ऑल्सो इज देर टू हेल्प एवरीबडी. दॅट्स अ ग्रेट. या थँक यू व्हेरी मच. आणि आमची इश्टागत सदांच उरची. डेफिनेटली. एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोलना आंबेली. आता पण हांवें थोडो व्हिडिओ घायला तो जस्ट टू फिल अप टुडेज व्हिडिओ. अदरवायज आतां वीथ रिस्पेक्ट टू युअर व्हिडिओ इज वीथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन्स इन डेल्ली. आनी डेल्ली आनी गोवा आमकां कांय लागना म्हटलें आमी. बट फायन डेल्लीचे जावं प्रेडिक्शन जावं एक्झिट पोल जावं रिजल्ट येयले. बट वॉट गोवा कॅन लर्न स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल काँग्रेस हॅज कम टू शून्य. 0. But it is most valuable to get to 0 because you can rise again. Because you cannot go below 0. But people in Goa, आमचे गोंयकार जे काँग्रेसा आहले आनी जे आतां हाय तेम चिंतू जाय. डू यू वॉन्ट टू टच द रेकॉर्ड ऑफ डेल्ली काँग्रेस? येस ऑर नो? इट्स अप टू यू. आतां हे आम आदमी इलेक्शन डेल्ली तर पिड्या जाले बट थोड्या जाणांनी ऑलरेडी थिंगाचे लिंक गोंयांत लायले आनी तितून जाता तें कितें तेचोय. गेल्या त्या दिसांनी जायते फेक एडिटीड पोस्ट करून सोशल मिडियाचेर घाताय. पयलो स्वातेर वचोय हो मुगे पोस्ट घायल कोणूय पंचायत थंय बीजेपी गेली आनी मुगे फोटो घाल थिंगा हांव खंय हंगर स्ट्रायकाचेर येतलो. आपुणूच घाताय मागीर आपुणूच दुसरे आनी पोस्ट घाताय शेम ऑन मी हांव हंगर स्ट्रायका बसलो ना. हें कोण येयल म्हूण कोण जाणा सांगपाक. कितुले तुमी गोंयांत डॅमेज कोताय. यू आर नॉट डॅमेजींग मी, यू आर डॅमेजींग दीस माणकुलें गोंय बाय पुटींग दीस फेक पोस्ट अगेन एंड अगेन. थोडे दीस रिसंटली आनी एकल्यान पोस्ट घाल्ले पयशा बॅग घेवन. कितें? वॉट इज दीस? आर वी हियर फॉर गोवा? तेच्या फाटल्यान रोखडो आनी पोस्ट येयलो शेम ऑन मी. कोण आंबेली पंचायती मेंबर खंय बीजेपी जॉयन जाले. आंबेली पंचायत बीजेपी गे जाली. आय डोंट अंडरस्टँड हे केदोन स्टार्ट जाला. पंचायत level has ever been fought on party lines? Panchayat level, has it been ever fought on Congress, BJP? So from where? And thodi responsible media give titles. Ambeli Panchayat gone to the BJP. Ambeli Panchayat 5 out of 7. So Panchayat is BJP Panchayat. How? I don't understand all this. एक इंडिव्हिज्युअल मनीस खंय वयता 2 जाण वयताय 4 जाण वयताय 5 जाण गेले 5 जाण गेले पंचायतीन उरले आंबेली. वॉट हॅपन्स? हे 5 जाण बीजेपी पड गेले हे 5 जाणांतले 5 वता बीजेपी पटली जाल्यार पयली चोय आयली. They might have gone with their weaknesses. They might have gone with their sword is on their head. They might have gone for lurement of some gift, some profit, some advantage, something good for them individually. Because these are the people, MLA पण गेले काँग्रेसांतले बीजेपीतू ते भाशे गेले न्हू हे. जरी तर काँग्रेसा MLA आम म्हणटाय आप स्वार्थी हे चोर हिंचे केसे आहे देखून गेले हे क्रुटान पयशे मेळ्ळे देखून गेले म्हणटाय आमी MLAs. जाल्यार आतां पंचायतीचोय हे गेले इंडिव्हिज्युअली जस्ट द वे MLAs जेन्ना गेले दे डीड नॉट टेल अस
ऑल द गोवन्स जे कॉन्स्टिट्युन्सींतले, फॉर एग्जाम्पल संकल्प गेलो जावं आलेक्स सिक्वेर गेलो, did they call the people of that constituency and take their permission and go? No. So similar question is in the panchayat, no? हे गेले आनी तेचे कितें केस आसतले वो तेजे कडेन केस घालपा आसतले, तेचे कितें जाल्यार इल्लिगॅलिटीज आसूं शकताय, तेगे कितें जाल्यार कारबार चलते आसतले इल्लिगल, ऑर तेम कडेन कितें एल्युरमेंट्स कितें जाल्यार दित म्हणून सांगिलां. एनीथिंग इज पॉसिबल न्हू. सो दे हॅव टेकन द इंडिविज्युअल डिसिजन. तेम त्या वॉर्डाचे लोकां एकठांय करून ते बीजेपी जॉईन जाले. ही पंचायत बीजेपी म्हणपा प्रश्न ना. दे कूड इंडिविज्युअल जॉईन बीजेपी पार्टी, दे कूड बिकम द मेंबर्स, बट द पंचायत कॅनॉट बी कॉल्ड दॅट बीजेपी रूल्ड, बिकॉज पंचायत इलेक्शन आर नॉट फॉट ऑन पार्टी सिम्बल्स. नाजाल्यार MLAs पण गेले तेच्या मध्ये पंचांक रिजायन जावन आनको त्या वॉर्डा बोस आनी निवडून म्हणून सांग बीजेपी म्हूण आपूण टेल देम पुट देयर हँड्स अप एंड से हांव बीजेपी आनी आपूण कॉन्टेस्ट करता म्हूण आनी निवडून येवन दाखय म्हूण सांग. आनी ते 5 जाण जर तूं आंबेले गेले, हे 5 जाणां गेली वतां बीजेपी पडपा न्हय, दॅट इज द गॅरंटी. सो देर इज नो पॉयंट इन धोल वाजून मिनींग ना हेका. आनी चोय दुसऱ्यां चोय थोड्या दिसांनी कुर्जागे फोटो घायला आनी ती घायला शेम ऑन क्रूज. कुर्जागे आंबेली पंचायत बीजेपी जॉईन जाली. कुर्जान केन्नाय निवडून येयल्ल्या केन्नाय म्हणला ही पंचायत आम आदमीगे पार्टीगे म्हूण, केन्नाय म्हणला. ही हॅज टेकन एवरीबडी इन टू कॉन्फिडन्स. खंयच्याय पंचायतीन सांगचें कुर्जान सांगिल्लें म्हूण तांकां मेंबर जावं, वो कुर्जान केन्नाय म्हणूं म्हूण दॅट दीस पॅनल इज ऑफ आम आदमी म्हूण केन्नाय म्हणटले जालें. पूण आमगे गोंयकारूच आमगे गोंयकारांक डिस्करेज कोताय आनी आमगे क्रूज सिल्वा जो MLA आमचो एसो मनशा देखून डिसअपॉयंटमेंट करप, तेजे देखून मेम्स करप, एडिट करून घालप, कितू तेम करप न्ही, हाव लॉंग. आनी मागीर म्हणटा आमी गोंय साल्वार करपाक भोंवताय म्हूण तुमी. तशेंच आनी पोस्ट घायला वेन्सी आनी कुर्जा घायन ते बीजेपी जॉईन जाताय. कितुले बेकार पडो आसताय आमी सगळे एडिट करप कितें एनीथींग. वेन्सी कॅन नेवर गो टू बीजेपी, cannot go. Venzi can never go. Venzi cannot go to the BJP at any cost. Venzi will not even be an MLA. Cruz will not go to BJP. Cruz will not go to BJP. But the post korop, galop, tege manubal modop. We are not here to build Goa. We are not here to build a constituency. Venzi ke kide wrong zala. Say it. Put it to him. But the truth has to be there. That is, can be debated down. A positive criticism down. I don't know. Kitu to edit korop. How long? It's चलत रावता. This should stop. I don't know. It is better late than never. Let us all go. Edit go. Memes kore. Don't cut paste. Show the truth. Kiten karo. The truth can be told, no? So, but not like this, making fake videos, fake posts, memes korop, which is not true. So anyhow, I hope better sense will prevail.